नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। पर्रीकार आणि पार्सेकाराचे झाला मूलभूत परिवर्तन। भाभासुमची टीका। क्रांती दिसा मंचाचे गोयभर लाक्षणिक उपासाक बशिल्ल्या वांगड्याक मेळो विष्णू वाघ। पोर्तुगीज कॉन्सुलेट बंद जाल्या बगर गोयकारपणाक धोको। मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो दावो। सुदीन म्हणटा भारतीय संविधानाप्रमाणे दोट्टे नागरिकत्व बेकायदेशीर। बीसीसीआयन बाळू फडके आणि चेतन देसायाक बोर्डाचे पदाधिकारी म्हण केले सस्पेंड। करतली जीसीए फ्रॉडाची चौकशी। जामिनाचे फुडली सुनावणी सोमारा। मांडवीत आणि कॅसिनो नाका जाय जाल्यार हेर न्हंय वा दर्यांत घालात। विरोधी पक्ष फुडारी राणेचे मत। बिठ्ठण चर्ची लागसार मुरींग काडपाक सुरवात। सनातनाच्या साधकांची संस्थेन केल्या अंतरीम चौकशी। सगळे साधक निर्दोष। सनातनाच्या अभयवर्तकाचो दावो। आयतारा हिंदू अधिवेशनात जातली तावडेचेर चर्चा। आणि गोयचो उद्देग मंत्री उद्देगांच्या उदरगतीचेर सिरियस ना। उद्देजकांच्या संघटनांनी काढलो फोग। संघटनांच्या वर्सुकी सुवाळ्याक उद्देग मंत्री आणि आयडीसी चेअरमॅनान मारली दांडी। खबरो विस्तारान। वेंचणुके पयलीं रक्षा मंत्री पर्रीकार आणि मुख्यमंत्री पार्सेकार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा वांगडा आशिल्ले, मात आता तांचे मूलभूत परिवर्तन जाला म्हण सुभाष वेलिंगकारान टीका केल्या। गोयच्या क्रांती दिसाक मंचाच्या फुडाऱ्यांनी गोयभर लाक्षणिक उपास केलो। आझाद मैदानाचेर मंचाच्या वांगड्याक भाजपचो आमदार विष्णू वाघ मेळून गेलो। आंदोलन फुडें चालूच उरतले म्हण मंचाच्या फुडाऱ्यांनी म्हळां। एका वटेन मातृभाषेतूनच शिक्षण झाले पाहिजे म्हणून एका तोंडान सांगतात, त्याच तोंडान ते इंग्लिशीक अनुदान थांबवणार नाही अशी घोषणाय करता। त्यामुळे हो विपर्यास आसा। जनतेक हो विपर्यास लक्षात आयल्या। प्रत्यक्ष कृती करता ताका अर्थ आसा। ह्या अशा प्रकारची भावनीक प्रदर्शनां जी आसा ताका जनता आता फटवची ना। जनतेक खबर आसा तांकां कितली किंमत दिवपाची ती। त्यामुळे तांच्यांनी अशी भावनीक प्रदर्शनां न करून दाखयता प्रत्यक्ष कृती करची। ताणें सहानुभूती सोडली, पण विष्णू वाघान सहानुभूती दवरल्या अशें आमकां दिसता। आनी ताज्या ताणें उघडपणे हें सांगपाचें धाडस केलें। तांचे बरोबर राजेंद्र अर्लेकार, श्रीपाद नायक हांणी तशेंच धाडस केलें की सरकारचो निर्णय जो आसा अनुदान दिवपाचो हो चुकलेलो आसा। कोण आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक इंग्लीश भाशेन मुळावें शिक्षण दिवन करता दिवनी जाय, पूण आपापलो खर्च करचो। सरकारान आमचे पयशे घेवन हे मुळावें शिक्षण इंग्लीश भाशेन करून घेवचें। आमी सरकारान इलिगली इंग्लिशे ग्रांट्स दिला हें ताबडतोब बंद करचें म्हणून, आनी प्रायमरी स्कूल जे मिडियम आसा तें पयली ते चवथी मराठीन नाल्यार कोंकणीन करचें म्हणून आमी ह्या लक्षणीक उपोशना बसले कडेन आसा। सरकारान ते विशीं कांय केल्लें आमकां तरी खबर ना, आनी देखून तातूंत निशेध म्हणून आयची ही उपोशणाची दिसभर उपासाची कार्यावळ ठरयल्या। की प्राथमीक शिक्षण हे मातृभाशेंतल्यान जावचें हो जागतीक सिद्धांत आसा। नाजाल्यार इंग्रजींतल्यान शिक्षण घेवन फक्त पोपट तयार जातले आमच्या गोंयान भितर। तर असले आमकां क्लॅरिकल पोपट तयार नाका जावपाचे, जे कितें तरी बुनियादी विचार करून घडयतले गोंयान आनी देशान। हें जावचें म्हणून आमी आंदोलन सुरू केलां। तें आतां फुडें गरज पडत जाल्यार प्रखर जातलें। इंग्लीश भाशेच्या हाका शाळांक अनुदान दिवचें न्हय अशे तरेची मागणी आसा, आनी ती मागणी सातत्यान आतां गेल्ली 3 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सरकार एज सावन ती चालू आसा। आनी त्या दिसासून खरें म्हणजे पोर्तुगीजा विरोधान गोंयांतलो सगळे समाज जो आसा तो उबो रावलो। त्याचे प्रतीक म्हणून आजच्या हो दिवस आमी आज निवडलेलो आसा। आनी ह्या दिसाक सरकारान जो निर्णय घेतिल्लो आसा त्या निर्णयाच्या विरोधान आमी उबे रावल्ले आसा। इवन पंतप्रधान यांनी सुद्धा ह्या आंदोलनाबद्दल विचारणा केलेली आहे आणि हा प्रश्न मिटावा म्हणून गव्हर्नमेंटलाही त्यांनी सेंटरकडून दबाव आणलेला आहे। सर्व आमदारांना आमचा
मुद्दा पटलेला आहे, तत्व पटलेलं आहे, पण आमदार दबावाखाली वावरतात केवळ एका माणसाच्या. मनोहर पर्रीकरांनी आपल्या प्रतिष्ठेचा विषय बनविल्यामुळे हा विषय अतिशय भडकटलेला आहे. शेवटची परीक्षा बघू नये कृपया सरकारने, जनतेची परीक्षा बघू नये. जनता ही सर्वश्रेष्ठ आहे, सरकारपेक्षाही तीच, आणि लोकशाहीमध्ये तर ते मानलंच पाहिजे. भारतीय भाषेच्या माध्यमातून गेले सरकारला आम्ही पटवण्याचा प्रयत्न करतो गेले 10 महिने, आणि ही आपली संस्कृती जी आहे ती या मातृभाषेवर टिकलेली आहे, आणि जोपर्यंत ही मातृभाषा होत नाही तोपर्यंत आम्ही हे जे उपक्रम आहे, आंदोलनं आहेत, ही सरकारच्या विरोधात आम्ही चालूच ठेवणार आहोत. पुन्हा एकदा सगळ्या संपूर्ण गोव्यामध्ये जिथं जिथं सभा झाल्या नाहीत, जाहीर सभा झाल्या नाहीत, तिथं तिथं सभा होतील. यासंबंधी जर विचार केला नसेल तर हे आंदोलन तीव्र होणार आहे. त्या वेळाचेर आम्ही भाजप आशिल्ले, आयज त्यांच्या विरुद्ध आम्ही उबे आसा, आणि त्यांच्या विरुद्ध उबे रावन हे सगळें आंदोलन उबें केलां. फुडल्या काळात अशें आंदोलन हे उग्र स्वरूप धारण करतलें, कारण जशी निवडणूक येतली तशे प्रकारचे तांकां ह्या सगळ्या गोष्टीची जाणीव जातली. इतको इशारो आमी ह्या आंदोलनांत दितले, कारण आमचे आमकां कितें करपाक शक्य आशिल्लें, पूण एक उपाशी पोटेन रावन एक हें उपोशण आमी सगळ्यांनी मेळून यशस्वी केल्लें आसा. पोर्तुगीज कॉन्सुलेट बंद जाले बगर गोंयकारपण राखपाक शकचे ना म्हण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. क्रांती दिसाच्या कार्यावळीत तो फोंड्या उलयतालो. भारताच्या संविधाना प्रमाण दोट्टे नागरिकत्व घेवप शक्य ना म्हण सुदीन उलयलो. सुटके झुजाऱ्यांनी ह्या विशयाचेर खंत उक्तायली. 5 वर्सां पयलीं म्हणटालो की ही जी कॉन्सुलेट आसा ती बंद जावपाक जाय. ताजे फाटल्यान म्हजो हेतू कांयच नाशिल्लो, गोंय सांबाळपाचो हेतू आशिल्लो. खूब जाणांनी ते पॉलिटिकल उच्चार उबे केले. मित्रांनो, आज 1,20,000 गोंयकार, जाका आमी ह्या मातयेंतले गोंयकार म्हणटात, ते गोंयकार फुडें आमकां मेळचे ना. तांणी ड्युअल सिटीजनशीप घेतल्या, आणि भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे ड्युअल सिटीजनशीप ही आसूंक शकना. ताका एकटीच सिटीजनशीप मनीस भारतांत जन्मल्लो मनीस घेवंक शकता. आणि हेच सांगपाचो प्रयत्न हांव आमच्या लोकांक करतालो, पूण त्या वेळार कोणी आयकल ना. पूण आज आमची परिस्थिती अशी आसा, जवळ जवळ दिसाक 50 पासपोर्ट, पोर्तुगीज पासपोर्ट आज गोंयच्यान दिले गेले वता. आणि आपले मनीस जेन्ना आपल्यात ना तेन्ना खंय तरी खंत आपल्या मनात आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि ते म्हजें कर्तव्य आसा की ही कॉन्सुलेट बंद जाले शिवाय आमी मुखार वचूंक शकचे ना. गोंयकार पण दाखवूंक शकचे ना, गोंयकार आमी म्हणूंक शकचे ना. पणजी आझाद मैदानाचेर क्रांती दिनाचो सुवाळो जालो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यान हुतात्म्या स्मारकांक आर्गां ओंपलीं. मडगांव आनी हेर वाठारांतय 18 जूनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोर्टान शेनवारा चेतन देसाय, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लाची जामीन अर्जावेली सुनावणी सोमारा धुकल्ली. तिगांच्या जामिना आड GCAच्या मेंबरांनी घाल्लो अंतरीम अर्जय सोमाराच सुनावणी घेतलो. तो मेरेन तिगय कादयेतच उरपाचे. महत्वाचे म्हळ्यार BCCIन चेतन देसाय आणि बाळू फडकेक BCCIच्या पदावयल्यान सस्पेंड केला. चेतन देसाय, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लाचो शेनवारा जामीन अर्ज JMFCत सुनावणेक येयलो. तिगांयच्या जामिनीच्या फावराद आणि GCA लायफ मेंबर हेमंत तांगलेन जामीन विरोध करपाक घातलेल्या अंतरीम अर्जा आड डिफेन्स आदोगादान आर्ग्युमेंट घातले की
जर विसल ब्लोअराकडे कितें केसी संदर्भात कितें म्हायती आसा जाल्यार ताणें ती पुलिशेक वचून दिवची, जामीन प्रक्रियेत मोडे घालचे न्हय. कोर्टान तिगांयच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी सोमारा दवरल्या. कोर्टान शुक्रारा बाळू फडके, चेतन देसाय आनी अकबर मुल्लाची कादय आनीक 3 दिसांनी वाडयल्ली. तिगांकूय सोमारा परत कोर्टा मुखार हाजीर करतले. तिगांयच्या जामीन अर्जाचेर पब्लीक प्रॉसिक्युटरान घाल्ले आर्ग्युमेंट अशे: जामिनीचो विरोध करपी हेमंत तांगलेच्या अंतरीम अर्जाचे स्वागत. जर हो अर्ज कोर्टाक आनी प्रॉसिक्युशनाक आदार करता जाल्यार स्वागत आसा. इतले मजगती GCAची व्यवस्थापकीय समिती म्हणटा अध्यक्ष आनी सचिवाच्या गैरहजेरीन GCAचो कारभार बंद जावपाना. नव्या रणजी सिजनाक जुलयच्यान सुरवात जातली. फ्रॉडाचेर मात ते कांयच भाश्य करिनात. This is the main thing which we want to tell you. As usual, every year in the month of July, we conduct Ranji Trophy camp and under-19 camp. And this year also, it has been planned in the first week of July or so. This camp is for the conditioning and fitness of the team. The assistant coach, which is to be appointed, will be discussed on Monday. We have a meeting on Monday. The preparation of this ground is going on and it is getting ready. We have also started booking of different grounds for the tournaments to be held for coming year, the different tournaments. And to tell you, the association is alive and it is not like nothing is happening since this incident has happened. Ranji Trophy camp is on from 5th of July, no? 10th of July. महत्वाचे म्हटल्यार BCCIन चेतन देसाय आनी बाळू फडकेक BCCIचे पदाधिकारी म्हणून सस्पेंड केल्या. दोगांयकूय BCCIन शो कॉज नोटिशी धाडल्या. BCCI GCA फ्रॉडाची चवकशी करतली खंय. बाळूक आनी चेतनाक BCCIची शो कॉज नोटीस. BCCI GCA फ्रॉडाची चवकशी करतली. GCAक परत जाप दिवपाक 15 दिसाचो प्रास दिला. बाळू आनी चेतनान 15 दिसां भितर तांचेर कित्याक कारवाय करची न्हय हाचो लेखी जाप दिवपाक जाय. चवकशी पुराय जायसर दोगूय सस्पेंड आसतले. चेतन देसाय BCCIचो मार्केटिंग कमिटी चेअरमॅन म्हूण सस्पेंड. बाळू फडके BCCIच्या IT कमिटीचो सदस्य म्हूण सस्पेंड. ऑर्डर शेनवारच्यान लागू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय तुकाराम मराठे. घेऊया एक विराम.